गोंयांत अपघाताचे प्रमाण दिसान दीस वाढतच आसा। सकाळी उस्काव MRF कंपनी लागसार महामार्गाचेर महिंद्रा पिकअप आनी मोटरसायकली मदीं अपघात जालो। ह्या अपघातान मोटरसायकल चलोवप्याक मार लागिल्लो। आता दुसरो अपघातूय उजगावत जाला। रस्त्यावयल्यान चलत वचपी एकल्याक गाडयेन धपको दिवन पळ काडलो। ह्या भिरांकूळ अपघातात चलत वचप्याक जाग्यारूच मरण आयले। पुलीस गाडी चलोवप्याचे मार्गार आसा। एक्सिडेंट जालो हांगा एक पेडेस्ट्रियन तो चलत वतालो, ताका इतले रश ड्रायव्हिंग एक व्हेकल गेली मोठी आनी तेणें ताका हांगा सामको गाडये पोंदा क्रश केलो। आतां अशें जाला की तेगेली बॉडी हांगा सामकी क्रश जाल्ली आसा, खुर्सा कडेन म्हणटा थंय, आनी तेजी जी तकली जी आहा पळय ती MRF कडेन पडलेली आसा। जवळ जवळ एक ते 1.5 किलोमिटर पयस आसा। कित्याक लागून अशें ना गाडी अजून कळोना। थोडे म्हणटा 12 टायराची हेवी व्हेकल म्हणटा, थोडे म्हणटा 16 टायराची। सद्या CCTV चेक करप चालू आसा। हय, तेन्नाच धडक पडटाली पावसाची। हांगा उजगांव हांगा आसा जी MRF पार्किंग आसा त्या थंय आसा। जी सकाळी एक्सिडेंट जाल्ली जी गाडी आसा ती गाडी हांगा तेंच्यांनी डायरेक्ट हाडून पार्किंगाक घातलेली आसा MRFच्या, आनी तितून MRFचो जी पावडर कितें तरी लोड आसा। आनी आतां हांगा फॉरेन्सीक टीम पावल्ली आसा, ती सगळी आपली शोध करता, सर्च करता कितें आहा, खंयच्या टायराक लागला ती सर्च करता। आतां म्हाज्या फाटल्यान जी आसा ती फॉरेन्सीक टीम आपली सर्च करता आसा, ती तेजी हांगा फॉरेन्सीक टीमची गाडी आसा, आतांच हांगा पावल्ली आसा। आनी जो मेला पळय तेजें नांव जें आसा तें आनंद धर्मा नायक खुर्सा कडलो, तेच थंयचो लोकलाचो आनंद धर्मा नायक, एज 57। तेन्ना हांगा ड्रायव्हराक हांगा अटक केल्ली आसा आनी फोंडा पोल्शनार ताका ताब्यात घेतलेलो आसा। गोमंतक TV खातीर उजगांवच्यान एकनाथ खेडेकर।